नमस्कार माझ्या मोगा इश्टानो, हांव प्रणाली आनी तुमचे सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करया कुरकुरीत बांगडुल्यो रवा फ्राय। तर यो सुरवात करया। हांवें हांगा फ्रेश बांगडुल्यो घेतल्या। ह्यो बांगडुल्यो बरे धुवन साफ करून तांकां अशे कात्रे घालून घेतला। आतां हांकां आमी मीठ लावन घेवया। तातूंत घालता 1 चमचो मीठ। हांगा तुमी तुमचे चवी प्रमाणे घातल्यार जाता। आनी बांगडुल्यांक हे मीठ आमकां बरें लावन घेवपाक जाय आनी 10 ते 15 मिनटां खातीर काडून सायडीन दवरपाक जाय। ताजे उपरांत एका आयदनान अर्दो कप मिरसांगेचो पिठो घालून घेवया। हांगा हांवें बेश्टो मिरसांगेचो पिठो आनी काश्मीरी मिरसांगेचो पिठो घालून घेतला। तातूंत घालता अर्दो चमचो आल्याचे कुडके, अर्दो चमचो हळदीचो पिठो, 1 चमचो आले लसणाची पेस्ट, अर्दो लिंबू पिळून घेता आनी हांगा हांवें आमटाणीचें उदक अशें काडून घेतलेलें तें घालून घेवया आनी तें अशें बरें मिक्स करून घेता। तुमकां जाय जाल्यार हांगा थोडें उदक वापरल्यार जाता आनी मिक्स करून ही आमकां एक बरी पेस्ट तयार करपाक जाय। तर ही पळय आमची पेस्ट तयार जाल्ली आसा। आतां ती तयार केल्ली पेस्ट आमी ते मिठाक लावन घेतलेले बांगडुल्यांक बरे पैकी लावन घेवया आनी तांकां अशें बरें अशें सायडीच्यान भरून तेंचे बोडके भितर बी बरी भरून ही आमकां 15 ते 20 मिनटां खातीर काडून मॅरिनेट करपाक दवरपाक जाय। बांगडुल्यांक लावपाक हांवें हांगा बारीक रवो वापरला। आतां एक बांगडुल्यांक आमकां बरो पैकी दोनी सायडींनी रवो लावन घेवपाक जाय आनी तें आमकां मागीर तळपाक घालपाक जाय। कायलीन थोडें तेल तापत दवरया। तेल बरें तापलें म्हणटकीर तातूंत ते रवो लायिल्ले बांगडुल्यो एक करून सवका अशी कायलीर घालून घेवया आनी ताजे वयल्यान इल्लेशें तेल घालून घेता आनी हें आमकां रोखडेंच परतुपाक जायना। थोड्या वेळान परतून आमकां दोनी सायडींनी बरें कुरकुरीत भाजून घेवपाक जाय आनी अशे तरेन तुमचे बांगडुल्यो रवा फ्राय तयार जाल्ल्यो आसा। तुमी एकदम मुद्दम ट्राय करात, सामकें सोंपें आसा। जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळ अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।